गांवगिऱ्या वाठारांनी कसलोच आधार नासतना संवसार उबो करपी बायल आमकां पळोवपाक मेळटात। गोवाचो आधार नासतनाय संवसार फुलोवपी एके अस्तुरेचो हो संघर्श आनी कश्टाचो हो स्पेशल रिपोर्ट। धारबांदोडेची ही कमलावती वेरेकार 15 वर्सां पयलीं ताच्या घोवाक मरण आयले। फाटल्यान कोणाचोच आधार ना, वायट परिस्थितीतूय ती हालूंक ना। माडाची आळी काडप, रोप लावप, नडणी करप, तशेंच ल्हान भुरग्यांक न्हाणप अशी मेळत ती कामां करून तिणें आपल्या 3 भुरग्यांक शिकोवन दोगांची लग्नाय केली। आनी आतां रस्त्याच्या कुशीक गाडो घालून रस ऑमलेट, बटाटवडे, मिरची तसेच हेर पदार्थ लोकांक विकून ती आपले पोट भरता। आमी खंय दिसोड्या कामां वयताले, कोणाला भुरग्यां बी न्हाणयता न्हू, तितलें काम करून हांवें मागीर भुरग्यांक ल्हानाचे व्हड केले, लग्न केलें दोग जाण। काम खंयच ना माणसाचें गरीबांक कितें करून खातलें, दिसोड्याक आतां आमच्यान काम जायना तर, काम खंयच ना, मागीर कशी करतली आमी। दिवना म्हाका केन्ना, फक्त म्हाका 2000 येता म्हाका। घरांत 3 चेडे आहा आनी ह्यांचो एकटे करून म्हाका हांगा हेल्प करूं जाय न्हू तेंच्यांनी दुकानाचेर आनी तेंची म्हणजे तेंचे कितें हेल्प करपाक तेय दिसोड्या खंय वयता न्हू, ते शिकोना, ते खंय गाडी चलयता कोणाची जावं कितें करतात, ते दिसोडे तेंकां तेगेली बायल भुरग्यां व्हडलेली तेका पोसूंक जाय। म्हागे 2 नातू म्हाजे कडेन 1-2 चेडे आहा, हांव 4 चालू करता आनी मागीर कितल्यांक बंद करता? 9-9:30 म्हळ्यार बंद करता। जाता एक दीस उरता, एक दीस जाता, अशें आसा। आमच्या आंगात जी कला आसा त्या कलेचो सारको उपेग करपाक जाय। पोटा खातीर कसलें काम करतना लज दिसूंक फावना। देखून दर एका बायलेन दुसऱ्याचेर निबून रावनासतना आत्मनिर्भर जावचें अशें आवाहन कमलावतीन केलां। तुका आतां ज्यो बायली आसा पळय शिकोवन सावरून बी सगळी बेकार आसा, कोणूच खंयच कामां वचना, जावं आपलें काम ना म्हणटा घरान रावता, तेन्ना तांकां कितें सांगूंक सोदता तूं? तांकां कितें कामां वचपाचें, खंय तरी काम पळोवंक जाय न्हू, घरा रावन कितें मेळटा, कोणीय जावं आपलें स्वता पांयार उबी रावपाक जाय न्हू। तेंच्या हांगा भरपूर कला आसता हरशीं, कोण कूक जाणा, कोण तयार नासता। म्हाका तशें ना, म्हाजें कितें कोणी तूं सारकें कामां आपयल्यार तुगेरूच वचपी हांव, कोणाले 2 भुरग्यां न्हाणोवपा वयतलें तशें काम। भुरग्यां बी न्हाणयता तूं? हय हय। आनी कितें आहा तुज्या हांगा कला? कितें कितें काम सगळें कळटा, खणपाक कळटा, माडां आळी काडूंक कळटा, सावळ घालूंक कळटा, शेतां लावपाक, रोप लावपाक सगळें काम कळटा। कामां म्हाका कसलेंच येना। पूण कसलें काम करपाक तुका लज धरना? ना, लज दिसना, हांव कसलें काम करता। फाटलीं 5 वर्सां कमलावती गाडो घालून स्वताचो धंदो करता। सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान 50,000चे रीण घेवन तिणें गाडो घातलो। सांजेची 4 ते रातची 10 मेरेन रस ऑमलेट, बटाटवडे, मिरची तशेंच हेर पदार्थ विकून तिणें सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रीणूय फारीक केले। गाडो राष्ट्रीय महामार्गार आसून केन्ना तरी महामार्गाचें रुंदीकरण जातलें तेन्ना गाडो काडचो पडटलो। देखून पोट कशें भरतलें हो हुस्को कमलावतीक जाला। रस्त्याचें रुंदीकरण करता तेन्ना गाडो घालपाक दुसरी कडेन सरकारान जागो दिवचो अशी मागणी तिणी केल्या। म्हाका ते 5,000चे फॉर्म म्हणून केल्ले पळय ते सुद्दां म्हाका येवना अजून। आनी रस्त्या कुशीन तुमचो गाडो आसल्या कारणान तुमकां जेन्ना रस्ता रुंदीकरण बी जातलें तेन्ना बीन तुमी कितें कशें कितें केलां? आमकां कांय अजून लुगाराची बी वेवस्था जावना, आमकां खंय तरी लुगार दिवचो, ही एक मागणी आहा म्हाजे कडेन तेंकां। रस्ता रुंदीकरण जाता तेन्ना तुमी गाडो काडटले? हो काडचोच पडटलो आमकां, हायवे जातली न्हू, म्हणून मागीर आमकां खंय घालतली। पूण जेव पर्यंत जायना तो पर्यंत तुमी आपले उदरनिर्वाह करतले? हांगा करपाचें मागीर कितें। आमी आज धारबांदोडा हांगा आसा, धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांत जे रस्त्या कुशीक एक कमलावती वेरेकर म्हणून एक आसा, ती आपले गेली 5 वर्सां सतत आपल्या हांगा जी कला आसा ती तिणें हांगा एक आपली खंयच्या अशी तेणी कर्ज काडून जावं आपली स्वताचे पयशे कोणा कडेन मागून एक गाडो खरेदी केल्लो आसा आनी ते गाड्याचे तेणी आपली बटाटवडे जावं रस आमलेट जावं कितें मिरची पाव, भाजी पाव ही ती दिता आनी सांजची ती 4 सुमार हांगा येता आनी रातची जशी गिरायक आहा तो पर्यंत ती हांगा रावता। तेन्ना तिणी आज आपल्या ह्या 5 वर्सान अशें कार्य करून सतत अशी गाडो चलोवन आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह ती करता। खंयचेच काम करतना लज धरची न्हू अशेंय ती म्हणटा। धारबांदोडेच्यान गोमंतका खातीर एकनाथ खेडेकर।